बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्त ते देवाक जावं महिमा सासनाच्या सासनाक. एफेस घरां बरयलें पत्र आवस्वर 3:20 भोव मोगाचे न्हू. सम्या जेजूक भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. ताजें आराधन करून आयचो दीस आमी प्रारंभ करया. गावयान तें गीत जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. आमच्या कांताराच्या बुकांत कांतार नंबर I9 I9 पेज नंबर 114 114. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. हालेलुया जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. अर्गा तुका स्तुती तुका, अर्गा तुका स्तुती तुका. जेजू तूं म्हजो देव, जेजू तूं म्हजो जीव. हालेलुया जेजू तूं म्हजो देव, जेजू तूं म्हजो जीव. अर्गा तुका स्तुती तुका, अर्गा तुका स्तुती तुका. जेजू तूं म्हजो मोग, जेजू तूं म्हजो इश्ट. हालेलुया जेजू तूं म्हजो मोग, जेजू तूं म्हजो इश्ट. जेजू तूं म्हजो वैज, जेजू तूं म्हजें दायज. हालेलुया जेजू तूं म्हजो वैज, जेजू तूं म्हजें दायज. अर्गा तुका स्तुती तुका, अर्गा तुका स्तुती तुका. अर्गा तुका, अर्गा तुका, अर्गा तुका स्तुती तुका. हालेलुया. हालेलुया, 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 Madonai, all powerful, mighty God. Argan tuka hoglab tuka jai tuka stuti tuka आराधन तुका पदवी तुका महिमा तुका हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचनो सर्वेस्पर देव आमच्या मुखार दवरता विशेष दैवीक उतर एफएस घरां बरयल्या पत्रांत 3ऱ्या वस्वरांत 14व्या बडीर तावन 20वी बड पर्यंत प्लीज ओपन युअर होली बायबल and please take the letter to the Ephesians chapter 3 verses 14 to 20 म्हज्या उपरांत तुमी संगीत ह्या पासत ह्या पासत हांव बापा हुजीर हांव बापा हुजीर सरपडोन मागता सरपडोन मागता सर्गी आनी संवसारी सर्गी आनी हरी एक कुटुंब हरी एक कुटुंब आपले नाव आपले नाव देवा थावन घेता देवा तावन घेता वै सर्गींच्या बापा वै सर्गींच्या बापा हांव तुजे लागीं परतून मागता परतून मागता म्हजें कुटुंब हे कुटुंब तुजें थावन थावन नाव घेता नाव घेता तुवें म्हज्या कुटुंबाक कुटुंबाक सांगाता हाडलाय हाडलाय. म्हज्या कुटुंबाच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांचो हांवें मोग करूंक करूंक, तांकां स्विकार करूंक स्वीकार करूंक, तांकां बोगसूंक बोगसूंक, तांकां समजून घेवंक तांची सेवा करूंक तांच्या साल्वासां खातीर वावरूंक म्हाका तुजी कृपा दी अर्घां तुका बापा म्हज्या कुटुंबा पासत होगळाप तुका बापा म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यां पासत स्तुती तुका बापा म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी म्हजे खातीर केल्ल्या सर त्याग आनी सॅक्रिफिसा पासत हांव तुका अर्घ आनी होगलाप दिता आमच्या कुटुंबांत माया मोग आनी एकवट येवं दी आमच्या कुटुंबांत हरी एकल्याक साल्वासांव मेळोवन दी आमच्या कुटुंबांत माया मोग आनी एकवट आसूं दी आमच्या कुटुंबांत आशिर्वाद आनी बेसांव आसूं दी हालेलुया होसान्ना हालेलुया म्हूण दर्शन आमी वाचया तो आपल्या महिमे बरीत संपत्ते तावन आपल्या महिमे बरेच संपत्ती तावन पवित्र आत्म्या मारिफात पवित्रात्म्या मारिफात तुमच्या अंतस्करणाक अंतस्करणाक घटाय दिवन घटाय दिवन तुमकां धड करूं धड करून अशें भवर्ता वरवीं भवर्ता वरवीं तुमच्या काळजांनी काळजांनी क्रिस्त बिडार करून दी पिडार करून दी क्रिस्ताच्या मोगाची त्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय आणि लांबाई उबाराय आनी गुंडाय आणि गुंडाई केदी वर्ती म्हणून वरती म्हणून आटापोंची सकत जी सकत सरू देवाच्या लोकां सांगता त्या लोकां सांगता तुमकां लाभच्याक लाभच्याक मोगांत मोगांत तुमच्या जिणयेची पाळां जिणेची पाळां रोंबोंदी रोंबोंदी मोगाचेर मोगाचेर तुमच्या जिणयेची पाळां जिणेची पाळां रोंबोंदी रोंबोंदी मोगाचेर मोगाचेर तुमच्या जिणयेची बुन्याद बुनियाद पडोन घट्ट आसूं दी घट्ट आसून दी समजणे व्हरतो मने व्हरतो क्रिस्तचो मोग क्रिस्तचो मोग तुम्ही जाणा जावन जाणा जावन देवाच्या संपूर्णयेन संपूर्णयेन तुम्ही भरो म्हण बरो म्हणून तुमचे खातीर खातीर हांव देवा लागीं देवा लागीं प्रार्थून मागता मागता आमचे थंय आमचे थंय आपली सकत चलयतल्या चलयतल्या आनी आमी मागता आमी मागता ताचे प्रांस प्रांस वा चिंता चिंतांव ताचे प्रांस प्रांस कितल्या की चड मापान मापान सोर वस्तू सर वस्तू करूंक शकतल्या सकतल्या देवाक पवित्र सभेंत सभेंत आनी जेजू क्रिस्त थंय थंय महिमा जावं दी महिमा जावं दी. संततेच्या संतते पर्यान पर्यंत ससनाच्या ससनाक ससनाक आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. समिया जेजू जेजू आमच्या कुटुंबांत कुटुंबांत तुका महिमा जावं दी महिमा जावं आमच्या कुटुंबांत तुजो मोग आमकां हरी एकल्यांक अनुभव जावं दी जावं दी. आमी जे कितें मागता ते सगळें आमच्या कुटुंबाक तूं फावो कर हालेलुया हो जान्ना हालेलुया मोगाच्या आमच्या कांताराचो बूक आमी घेवया मुक्त करया थंयसर हिम नंबर I13 पेज नंबर 116 पान नंबर 116 116 तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो तुंस म्हजो गवळी बरो आज मोगाचें न्हू आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया कुटुंब म्हणटा आसतना न्हयच आमचें ल्हानशें कुटुंब आमचें सैरी दैरी आमची कुटुंब आतां व्हडलें कुटुंब आनी आमचो वाडो आमची फिरगज आमची दिएसीस आमचें पवित्र सभा हें कुटुंब न्ही मनशाकुळूच हें कुटुंब अशें आमच्या ल्हान कुटुंबा पासत आनी आमच्या व्हडल्या कुटुंबा पासत आमी आज मागून हें गीत आमी गावया तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो तूंच म्हजो गवळी बरो तूंच पुरो म्हाका तुंच पुरो तुंच म्हजो गवळी बरो पोस करताय तूं दिवन सरो दुस्मनातावन कन पारो पोस करताय तूं दिवन सरो दुस्मनातावन कन पारो तूंच पुरो सोम्या तूंच पुरो
तूंच म्हजो गवळी बरो तूंच बरो सोम्या तूंच बरो तूंच म्हजो गवळी खरो तूं साधार म्हाका तूं साधार तूं सरगार पावोचें दार तूंच आधार म्हाका तूंच आधार तूं सरगार पावोवचें दार वाट सुकलेल्यांक तूंच फुडार पातकी मनशांक माफुदार वाट सुकलेल्यांक तूंच फुडार पातकी मनशांक माफुदार तूं सादार सोम्या तूं सादार तूं सरगार पावोचें दार तूं सादार सोम्या तूं साधार तूं सरगार पावोवचें दार तूंच फावो म्हाका तूंच फावो तूंच मुझे वाटेक दे तूंच फावो म्हाका तूंच फावो तूंच म्हजे वाटेक दिवो जीव दिलोय दावन दावन काळो बरवशाचें कीन फाको जीव दिलोय दावन दावन काळो भरवशाचे किर्ण फांगो तूंच फावो सोम्या तूंच फावो तूंच मुझे वाटेक दिवो तूंच फावो सोम्या तूंच फावो तूंच म्हजे वाटेक दिवो तूंच पुरो सोम्या तूंच पुरो तूंच म्हजो गवळी बरो तूंच पुरो सोम्या तूंच बरो तूंच म्हजो गवळी बरो तूं सादार सोम्या तूं सादार तूं सरगार पावोचें दार तूं सादार सोम्या तूं सादार तूं सरगार पावोचें दार भोवमोगाच्यानो आज आमच्या नियाळाकीतल्या अपुर्बायेची उतरां आसा थंयसर एफेसकारां बरयल्या पत्रांत 3ऱ्या वस्तुरांत थंयसर 14व्या वडीरतान 20व्या वळी पर्यंत हांगासर सांब पावल आमकां म्हणटा हांव बापा हुजीर सर पडोन मागतां तो सर कुटुंबा पासत मागता मोगाच्यान आमच्या कुटुंबा पासत मागची कितें व्हरती जबाबदारी आमकां आसा बोपय सक्रामेंतचें आराधन करचें म्हळ्यार हर एका सकाळीं आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागचें कुटुंब म्हळ्यार फॅमिली म्हळ्यार देवान आमकां दिल्लीं आमची म्हणलीं तीं मनशां त्या विशयांत मंदरसून सांब पावला मुखांत देवाचें उतर म्हणटा सर्वेस्पोर देव हर एका कुटुंबाक तो रचन करता हर एक कुटुंब आपलें नांव सर्गी देवा बापाच्या सिंहासनांत नांवन घेता म्हणजे आमच्या कुटुंबाचे संदेश कोण ते आवय आनी बापूय भुरगीं बाळां नातरां कुटुंबादारां भाऊ भयणी तांचीं भुरगीं भायल्याच्या कुटुंबाची घोवागेल्या कुटुंबाची ही सगळीं देवान आमकां म्हणून दिल्लीं ती देखून आमचें कुटुंब आमी विसचें न्ही सोम्यान विसरलें संवसाराच्या स्थापने आदींच तें विसरलें आमी आमच्या आवयच्या घरांत आसतनाच देवान विसला म्हजी आवय म्हजो बापूय म्हज्या कुटुंबादारां हांवें तांकां कोणाकच तिरस्कार करूंक जायना मालाकी बुखांत आमी वाचता देव लग्न विच्छेदन असो द्वेश करता अवस्वर 2:16 म्हणजे आमी आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचो तिरस्कार करचो या तांचे लागीं संबंध तुटोवचो या तांचे लागीं उलयनासतना रावचें देव द्वेश करता देवाक तें बरें लागना देवाक तें कांटाळ्याचें आमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्या सांगाता मेळून आमी कशें जियेजय मन धरसून थंयसर देवाचें उतर म्हणटा पवित्र
आत्म्या मारिफात तुमच्या अंतस्करणाक घटाय दिवन देव तुमकां दृढ करूं. दैवीक रेतीन मंदिराक रेतेर करूं येवची कित्याक थंयसर मोगाच्यान पयलीं आमकां सुटका सोडवून मेळासय. देवसराच्या सैतानाच्या त्या बंदडेन त्या वायट सवयांतली आमकां सुटका मेळासय की त्या वायट सवयो आमच्या कुटुंबाक एक शिराप जावन मालदिसांव जावन एक वजें जावन बदलतात. वायट सवयांतली आमकां सुटका मेळासय आनी नाबोगसाणें द्वेश राग हांतले आमी सुटका जोडिची आनी आमकां दैवीक जाणवाय मेळासय. आंतरीक बरी भलायकी आमकां मेळासय. आंतरीक बरी भलायकी म्हळ्यार कितें म्हाका न्हू आमकां हर एकल्यांक जाय प्रमुख तरान 4 संगती आमकां ल्हानपणांतल्यान आमच्या आवय बापायन कुटुंबांतल्यान आमकां मेळासय. आमी इंग्लिशान म्हणजे अफेक्शन, अटेन्शन, अफर्मेशन आनी अप्रिशिएशन. ल्हानपणांत आमकां मेळासय. अफेक्शन म्हळ्यार मोग, अटेन्शन म्हळ्यार गमन, अफर्मेशन म्हळ्यार दृढीकरण आनी अप्रिशिएशन म्हळ्यार प्रशंसा. ही जर तर आमच्या आवय बापायन ल्हानपणांत आमकां कुटुंबांतल्यान मेळोन जाल्यार व्हड जाल्या उपरांत आमी फुडकोर काळजाचे ब्रोकन हार्टेड पीपल आमी जाता. असल्यांक मोगाच्यान रेतीर गेल्ल्या वेळार पवित्र आत्मो तांच्या अंतस्करणाक घटाय दिवन आमकां आंतरीक बरी भलायकी आमकां दिता. म्हणजे आमकां आमच्या कुटुंबांत मेळनातलो तो मोग, गमन आनी दृढीकरण आनी प्रशंसा पवित्र आत्मा आमच्या काळजांत वता तेन्ना आमी हेरांक तें दिवंक शकता. कावन्सिलींग म्हळ्यार तेंच, हेरांक मार्गदर्शन दिवचें म्हळ्यार तेंच, हेरांक बुजोवचें म्हळ्यार तेंच, हेरांक सम्या लागीं हाडचें म्हळ्यार तेंच. आनी तेन्ना देवाच्या भुरग्यांक सांगता देवाच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय, गुंडाय आनी उबाराय, केदी वर्ती म्हण आटापोची सकत देव तुमकां फावो करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्यान देवाचो मोग आमी खंय अनुभव करीचे आमच्या कुटुंबांत. अशें म्हणटा आसतना आमच्या मतीक पयलीं येवचें म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी म्हाका म्हजो मोग करीचे. मोगाच्यान हे असलें चिंताप आमचे तावन भायर वचसय. एक बरी रेतेर केल्ल्या वेळार दैवीक रेतीर मंदिरांत असलें चिंताप तुज्या तावन भायर वता. कुटुंबाच्या सांद्यांनी म्हजो मोग करीचे, तांणी म्हाका गमन दिजय, तांणी म्हाका धड करीचे, तांणी म्हजी प्रशंसा करीचे म्हणच्या बदलाक हांवें म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांचो मोग करीचे. तांकां हांवें गमन दिसय म्हणजे हांवें तांची सेवा करीचे. तांकां कितें गरज आसा तें हांवें तांकां दिसय. तांकां धड करीचे, तांकां बळवंत करीचे, तांकां सक्तीवंत करीचे, तांकां सम्या लागीं हाडिचें, तांची प्रशंसा करीचे, तांची तरी आसली देणी बरी सोबीत अपुर्बेची म्हणून सांगून तांकां आनीकी चड उत्तेजन दिसय. अशें करता आसतना पवित्र पुस्तक म्हणटा म्हणजे आमी सांगाता मेळोन मागासय. कुटुंबांत एकवट येसय. अशें एकवट येता आसतना देव जे कितें आमी मागता ताच्या कितल्याक व्हडल्या मापान आमी चिंताव वा आशेताव ताच्या कितल्याक व्हडत्या मापान देव सर संगती आमच्या जिवितांत म्हणजे आमच्या कुटुंबांत देव आसा करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका एक सांगणी आसा, पीस फर्स्ट इन द हार्ट एंड देन in the family, then in the humanity, in the whole world. देखून असलो विशेष अनुभव आमकां वैयक्तीक जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आनी उपरांत सगळ्या समाजेंत पवित्र सभेंत सगळ्या मनशा कुळांत मोगाच्यान देव आशा करून दी म्हणून आमी भक्तीपणी बोपय सक्रामेंत जेजू लागीं मागया. आमच्या कुटुंबा पासत विशेष जावन आमी मागया. आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांक पवित्र आत्म्याचो अभिशेक मेळून दी. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी हर एक नानी वय सम्या जेजू तें साल्वासां चडशें जावन दी. हर एकलो पवित्र जिणी भाग्यवंत जिणी जिवन दी आनी कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर कुटुंबाच्या एकवटा खातीर सगळीं सांगाता मेळोन वावरून दी म्हणून आमी भक्तीपणी मागया. देवाची काकूत आमी मागोवन घेवन आमी गावयान तें गीत आमच्या कांताराच्या बुकान. तुजें तें आसा व्हडची जर सम्या, तुजें तें आसा तें जिवीत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या मोगाच्या हर एकल्यांत कोणा खातीर हांव मागता समेस्त ती वाळाशें कर सम्या म्हणून आमी मागया. I14 पेज नंबर 117 117 I14 I14. तुजे थंय आसा वाळची जर सोम्या, तुजे थंय आसा जिवीत, तुजे थंय आसा दया माया सोम्या, तुजे थंय आसा काकू, तुजे थंय आसा वळची झर सोम्या, तुजे थंय आसा जिवीत, तुजे थंय आसा दया माया सोम्या, तुजे थंय आसा काकू, तुका वंदिता
तुका हसिता तुका वर्णिता तुझो मोगता तुका वंदिता तुका हसिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता. मोगाच्यानं समर्पण दिया आमच्या कुटुंबाच्या सोर सांद्यांक गांवांत परगांवांत असल्या हर एका कुटुंबाच्या सांद्याचो उडास करा मोगाच्यान तांच्या खातीर मागा मोगाच्यान आमकां सोमयाचो मोग पुरो सोमयाचो मोग आमच्या काळजांनी व्हळोनी आनी त्यातून आमच्या कुटुंबाचो मोग आमकां मेळोन वय आमच्या कुटुंबाच्या सांद्याच्या साल्वासांवा खातीर देवान आमकां त्या कुटुंबाचो एक सांदो करून दवरला. देखून आमी साल्वासांव जोडीचे आमच्या कुटुंबाच्या सोर सांद्यांनी साल्वासांव जोडीशी आमी पेसाडी जाय आमच्या हर एका सांद्या सुवार्ता परगट जाय तांणी रेतेर करी जाय तांणी देवाचें उतर आयका जाय तांणी पवित्र पुस्तक वाची जाय तांणी कुमसार जाय तांणी नितळ निर्मळ काळजान पपय सक्रामेंतान जेजूक सेवन अपरपयाचें देवाक मानवाचें तसलें जिवीत तांणी जिये जाय खंयसर आसल्यार तुमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्याचो उडास करून तांच्या खातीर मोगाचें न्हू मागा. तुझे थंय आसा सस्नीक जिवी सोम्या तुझे थंय आसा दैवीक जीव तुझे थंय आसा विशेव सोम्या तुझे थंय आसा समाधान तुझे थंय आसा सस्नीक जिवी सोम्या तुझे थंय आसा दैवीक जीव तुझे थंय आसा विशेव सोम्या तुझे थंय आसा समाधान. तुका वंदिता तुका हसिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता तुका वंदिता तुका हसिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता. समयाच्या मोगान रावन मोगाच्यान आमी विविध त्या सांगा खातीर मागया जो कोण आज जनान दिवसाचे शेतात तांच्या सांगात आमी संतोष पावता. वी टेल यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स अ व्हेरी हॅपी बर्थडे टू यू ऑल. देवाची विस्नार आशिर्वादांचो समासमेस्तांचेर आमी मागता. क्लॉडी डिसोजा मुल्की, क्लॅरेन्स डिसोजा अंधेरी मुंबई, प्रिन्स टेरेन्स फुटाडो पेरमानूर 50th गोल्डन बर्थडे विक्टर फर्नांडीस बरामपूर. तशेंच काजाराचो दीस आचरसून आसा 27th वेडिंग एनिवर्सरी मॅक्सिम आनी सिल्विया डिसोजा मँगलोर. 53rd वेडिंग एनिवर्सरी CV फ्रांसीस आनी सेलीन फ्रांसीस मुलुंड वेस्ट. तुमकांय आमी बरें मागता. देवाक अर्घ आनी होगळा दितात आनी तांच्या जिवितांत वरती अजापा विद्मितां आनी अद्भुत अनुभव केली. लिओनिशा वॉज लंडन. सोनू मानसीक पिडेंतली बरी जावन घरा आयिल्ल्या पासत पुतां आनी सुनेच्या जिवितांत बरेंपण लाभलेल्या पासत किडनी फेलियर जावन मरणाच्या रिस्केर आसलो भाव बरो जाल्ल्या पासत गर्भाचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावन बरी भलायकी देवान परतून पाटी दिल्ल्या पासत कुडींत आसली ती दूख पयस केल्ल्या पासत कुटुंबांत नालिसां येवची आसली व्हड एक कश्ट संकश्टाक वळख जाल्लो भाव हांगासर देबिकलो रेत्न मंदिरांत मागल्या वरवीं ताका त्या कश्टा संकश्टांतले आनी नालिसांतले देवान ताका निवारलेल्या पासत कोर्टाच्या केसींत तांकां जीक लाभलेल्या पासत ताचो जागो नावार जाल्ल्या पासत होगडायलेले पयशे पाटी मेळ्ळेल्या पासत विजा मेळ्ळेल्या पासत बऱ्यांतल्या बऱ्या विद्या संस्थांत तांच्या भुरग्यांक प्रवेश मेळ्ळेल्या पासत प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत आनी परिक्षेंत बरें अंक काण भुरग्यान पास जाल्ल्या पासत मोबायलाचें पिशें तरणाट्यान थावन पयस केल्ल्या पासत कुटुंबांत शांती समाधान रास केल्ल्या पासत दैविकलो रेत्र मंदिरांत काजारी जोड्यांचे रेतेर केल्ल्या वरवीं घोवा बैलांत वर्त माया मोग आनी एकवट आयिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगळाप दितात. आमी म्हणया अर्घ आनी होगळाप तुका सोमया जेजू. अर्घ आनी होगळाप तुका सोमया जेजू. मोगाच्यान आतां विविध त्या सांग पासत आमी मागया. एग्जामांत पास जावच्या पासत एंटनी सामी आनी तशेंच विशेश त्या सांग पासत वर्क परमीट आपल्या दुयेक मेळच्या पासत जेन फेर्नांडीस बरविली. बेगीनच बरें जावच्या खातीर हरमान पिंटो सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या पासत मारियम्मा कोप्पा तिणें बरी भलायकी पाटीन जोडच्या पासत तिजी धूव आनी कुटुंब उलो दिता मागणें करूंक. रियोला ताज्या कातीची तें एलर्जी या इन्फेक्शन सगळें गूण जावच्या पासत आयोलान बरें जावच्या पासत
आनी एकल्याक कुडीचेर वायट पॅचेस पडल्यात दोळे धवी जाल्याक हात तांतलें देवान निवारचें बसत कॅन्सर आतां देवान निवारचें बसत किडनी फेलियर जाल्या तांतलें देवान निवारचें बसत बेनेडिक्ट फर्नांडीस बरो जावचें बसत टायटस हाकाय डायलिसीस चलून आसा म्हणून ताणें बरें जावचे खातीर तानिया हाच्या विशयी ते सांग बसत एग्जामांत पास जावचे खातीर परगांव वचूंक साध्य जावचे खातीर कितल्याशो वर्सां जावन राखून आसात आयर्लंडा वचूंक थंयसर वचूंक साध्य जावचें बसत अमेरिकेची विजा जावचें बसत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन जावचें बसत आनी परिक्षेन बरें मार्क्स काडूंक भुरग्यांनी वायट सवय सोडचे बसत मोबायला आसलो मन आसता पयस वयचे बसत आमी सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोमिया आयकमचें प्रार्थना येसुमिया म्हाका जेन्ना आतां हांगासर इंग्लीश रितीर जावन आसा येवच्या हप्त्यांत विशेष कोंकणी रितीर जावन आसा आयतारा सांजेर 6 वरां तावन ब्रेस्तारा 1 वरां पर्यंत ती विशेष आंतरीक बरी भलायकेची रितीर बऱ्या तरान जावंक चड आनी चड लोकांनी बरेपण सोडच्या खातीर मागया आमच्या शनवाराची रितीर बऱ्या तरान जावच्या पासून मागया ह्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत 25 तारखे तावन वय थंयसर 20 आनी 9 तारखे पर्यंत ब्रदर क्रिस्टोफर आनी बँगलोर तावन येवचें ते टीम तांणी करची ती विशेष डेलिव्हरन्साची रितीर बऱ्या तरान जावंक चड आनी चड लोकांनी डेलिव्हरन्स सुडका जोडून घेवन चड वायटांतलें तांकां देवान निवारचें बसत आमी भक्तीपणी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोमिया आयकमचें प्रार्थना येसुमिया म्हाका जेन्ना आतां आमी मागया पुलकतले त्या सर आत्म्याच्या सलवासां पासत देवादीन बेनेडिक्ट आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा आल्फोन्स सल्डाना आनी कुटुंबा सरलेल्या मालगण्याचो उडास करतात उर्वा तावन कुटुंबांतल्या सर मालगण्याचो उडास करता कार्मीन लोबो मरण पावल्या समेस्त वसत मागता विनुशा लोबो मँगलोरू देवादीन सेराफीन आनी मार्सेल मेंडोन्सा मेंडोन्साच्या कुटुंबांतल्या मालगड्यां बसत मागता राजेश मेंडोन्सा बहरेन देवादीन दियोग आनी अगस्टीन गोम्स सागर देवादीन ब्रिजित रोड्रिगस हॉस्पेट देवादीन हिलारी रोड्रिगस हॉस्पेट देवादीन सेराफीन आनी मार्शल मेंडोन्सा गेल्या कुटुंबां सरलेल्या मालगड्यांचो उडास करता राजेश मेंडोन्सा बहरेन सरलेल्या डिसोसा गेल्या कुटुंबांतल्या समेस्तांचो उडास करतात पेरमोदे तावन देवादीन सांतान रेबेल्लो तिच्या जन्माच्या दिसाचो उडास करून देवादीन सेलेस्टीन मास्कारिनस बँगलोरू फ्रांसीस ऑस्वाल्ड डिसोजा उच्चोडी वलेरियन डिसोजा नारायणपुरा बँगलोरू बारेटो आनी साल्डाना गेल्या कुटुंबांतल्या मालगड्यांचो उडास करता लिठा बारेटो मँगलोरू देवादीन सिल्वेस्टर मोंतेरो वालेन्सिया सस्नाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ती विशय घेवन दीत आमी सरलेल्या सर मालगड्यांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानीन विशय घेवन दीत आमीन आमीन दिंबयेर पडया आनी तकली बागावन बोपय सक्रांतले त्या जेजूचे आशिर्वाद आमी जोडया भोवमुगाच्यान तुमकां बरो वर्तो कुरपेचो दीस हांव मागतां सबार जाणां दैवी कलोरेत्र मंदिराक येवंक जायना पूण तुमच्या घरांतच तुमी दैवी कलोरेत्र मंदिराचें आराधन भाग घेतात आनी मिसाचें बलिदान पळयतात तुमकां समेस्तांच्या सर त्या सांग खातीर आमी हांगासर मागता हांगासर तुमची साक्षी आमी परगट करतले आतां हांगासर बरेपण जाल्ल्यांची थोड्यांची साक्ष तुमीच तुमच्याच कानांनी तुमी आयका म्हजें नांव मेल्विन कॅस्टलिनो हांव वालेन्शिया ब्रिगेडचो प्रस्तुत हांव दुबयांत बिझनेस करना आसा 2 म्हयन्या पयले ऑगस्टाच्या 4 तारखेर एक रातीक म्हाका अर्द्यान दूख आयली त्याला हांवें कोणाक सांगूना म्हजो पूत आहलो म्हजे वाटू तो ते एज्युकेशन करना आहलो आनी सगळे रात म्हाका दूख येनाहलो जाल्यार हांव हॉस्पिटलाक वचूना तिसरे दिसा म्हजो एकलो फ्रेंड इनवॉल्व जाल्लो तो म्हजे वाटू केदाळे इगर्जी घेता ते दुबयाची इगर्जी घेता ताणें म्हळें इगर्जेक आयलो तो इनवॉल्व ऑन बोर्ड ती जाल्यार तो म्हणलो म्हाका आतांत आमी हॉस्पिटलाक वचून चॅकअपाक या म्हणून तेंचे नांवार एक रशीद हॉस्पिटल म्हणून आसा थंय हांव गेल्ल्या वेळार म्हाका म्हणाले ECG चॅकअप करूंक ECG चॅकअप करतना वेरिएशन आसलें देखून ताणें म्हळें म्हणजे ब्लड रिपोर्ट काडचें म्हणून ब्लड रिपोर्ट काडटना तेंचे डॉक्टर आज पावले कितें म्हणून सांगल्यार एका मनशाचे 8 भितर ब्लड चॅकअप करतना ट्रुबोनिन म्हणून आसा ते लेस दॅन 14 आसाचे म्हज्या बॉडीन 63 आहले तो म्हणटा तूं पेशंट कशें आसा आतां हांगा रावलाय तुका साध्य ना तूं सोलोवंक साध्य ना हे
हांगा आनी हालूंक साध्य ना तुका ये म्हणून म्हाका बेड्डर घाले आनी म्हाका पुरा तांणी पुरा तांचे दुसरे परत तांचे बीपीचे ते हें पुरा म्हाका मशीन लागयलें तो रिपोर्टू हांवें ते धाडत तेन तो रिपोर्ट म्हज्या पुतान काडून म्हज्या दुवेक ते म्हाका फादर मुलार्सान सेकंड इयर MBBS करना आसा ताका धाडलें ताणें सिनियर म्हणलें की तो एक स्टेप काडूंक साध्यत ना वो कशें तें आसा म्हणून साध्यत ना तो मूव जावन वचो ते तेंत रावाचे पळय डॉक्टराकडे पळया म्हणून रातीक डॉक्टर आयले ते म्हणाले म्हाका हांगा ताणू डिस्चार्ज करूं साध्य ना आनी तुका आतां एमर्जन्सी राती जायचे म्हणून हांवें म्हळ्यार खंयची जाल्यार हांव तुका हांगा करूंक हांव साध्यत ना हांव पाटी येता हांव इंडियाक येता कितें म्हळ्यार इंडियांत तूं हांवें करचें म्हणून डॉक्टर म्हळ्यार इम्पॉसिबल साध्यत ना तुका ह्या बेड्डात हालो साध्य ना म्हणून कशें कशें हें केल्यार तो डॉक्टर आयकूंक साध्य ना म्हणलो मागीर रातीक 1 वरां रातीक म्हज्या फ्रेंडाक आपोवन हांवें सांगलें जायना सायबा म्हाका हांगा आतां डिस्चार्ज कर कितें म्हळ्यार हांगाचे डॉक्टर म्हाका पाती ना हांव इंडिया येता म्हणून हांगा गांवांत ती गडबड जाली सकाळीं जाताना राती जाताना म्हजे बायलांनी मागण्यार हाडली हांगा फादर अब्राहमाक फोन केले त्या वेळा ताणें म्हळें मागता म्हणून सांगलें आनी सगळी रात 1 वर रातीक म्हाका स्पेशल जावन म्हाका एक म्हजे पुरा फॉर्मा प्रसायन दितो काडून म्हाका डिस्चार्ज दिले इमिडिएट घरा आयलो दुसरे दीस सकाळीं फ्लायटार आयलो फ्लायटार म्हाका कांय जावना तोंदर ना हांगा आयिल्लें मागीर सकाळीं म्हाका एम्बुलन्स गाडीचे की म्हणून चिंतलें म्हाका एअरपोर्टार नाका म्हणें थंय सीदा डॉक्टरचे आयलो डॉक्टर चॅकअप करता म्हणलो तो म्हणलो हांगाचे पद्मनाभ कामत कार्डिओलॉजिस्ट म्हणलो तुका हांगा प्रॉब्लेम दिसता रातीच एडमीट जा म्हणून रातीच एडमीट जालें KMC एडमीट जालें आनी म्हणलो ब्लॉकेज आसा बरो सकाळीं करता तशें एन्जिओग्राफी करून सकाळीं म्हाका एन्जिओ करतना तो डॉक्टर म्हाका म्हणटा तो मिराकल एककी बी ब्लॉक ना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. ब्लॉकूच ना कितें म्हाका ना ब्लॉक ना काही जावना तुका तशें कांय ना म्हाका ताजब दिसता म्हणलो मागीर दुसरे दीस म्हाका एन्जिओ प्रकरण मागीर म्हणलो इल्लें मायल्ड एक्चुअल कितें जाल्यार प्रॉब्लेम आसूंक जाल्यार मेडिसीन स्टार्ट कर 1 वर्स मेडिसीन काड घेवचें म्हणलो मागीर दुसरे दीस म्हाका 2 दीस मागीर डिस्चार्ज दिलें ताच्या मागीर सीदा हांगा आयलो सीदा डिवायन मर्सी हांगा आयलो हांगा येवन फादर अब्राहम म्हाका सक्रामेंत बेजा मुखार म्हाका माथ्यारात दवरून मागलें आनी म्हळ्यार म्हाका दुबय अर्जंट वचपाचें कितें म्हळ्यार म्हजे बिजनेसाचे प्रॉब्लेम म्हाका अशें जालें आतां ते बिजनेसाचे प्रॉब्लेम आसा ते फाटी येता म्हणून सांगलें देखून वस येत म्हणलो म्हाका हांवें म्हळ्यार येता म्हणून सांगलें म्हजें नशिबाक 7 म्हयने येता न्हू ते व्हडले बिजनेस हात गेल्लें सबान इंडियाचे 500 करोडाचे बिजनेस ते 6 म्हयन्यांत हांव इकोंक प्रयत्न करतलो जावना फादर अब्राहम म्हळें खंडीत सेल जाता म्हणून गेल्ल्या 2 दिसान ते सेल जावन गेले इल्लें लुकसाण जाली जाल्यार म्हाका सेल जावलें देवाक हांव अर्घ दिता ते सेल जालें ताच्या मागीर म्हज्या पुताक थंय तूं एज्युकेशन करना आवलो 4 वर्सां ताका थंय तो बरें शिकपकार तो टॉपर जाल्ल्यान ताका गोल्डन विजा मेळ्ळी देवाक अर्घ दिता तशें फाटीं हांगा येयलो ते डिवायन मर्सींत 4 दिसांची रित ताणें केली सुमार कडेन ताणें CV घाल्ली ताका दुबयंत ताका काम मेळ्ळी नाशा आहली ताका देवाक अर्घ म्हणटा ताका रितीर जावन भायर येताना हांगा ताका मेसेज आयली ताणें शिकिल्ल्या इस्कॉलांत ताका एसिस्टंट लेक्चरर पोजिशन जावन देवाक हांव अर्घ दिता इतलें जावन ताका काम ताका आयिल्ले गुटले फाटीं येवन ताका त्या इस्कॉलांत लेक्चरर पोजिशन काम मेळ्ळें काम करता आसतना म्हाका परतून इल्लें फाटीं दूख आयली तशें हांव रितीरेंत हांगा येवन म्हाका तेस्तामेर दिता म्हणलें पाद्राबाग तशें फाटीं आयलो डॉक्टराक दाखोवंक गेलो डॉक्टर म्हणटा तूं 100% परफेक्ट आसा कांय तोंदरे ना म्हणलो देवाक हांव अर्घ दिता प्रवेश गीत दैवगाना बुकांतावरून गीत नंबर 13. बापा समोर सर्व आम्ही एकठांय झाल्या भक्तीन आणि माना उतर ते आयकोंक आमकां समर्पून पोवी या परिधाना येया
गाव्यास एका स्थळ्यान उल्हासून त्रिएक देवा गीतां गायान आनी अर्गां दिव्यान ताणे केल्या उपकारां. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्तय मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो, ही मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या वाजता विशेष रितीन आमच्या दिसपडत्या जिविताच्या चालींत देवाचें राज्य आमच्या जिवितांत बगूंक आनी सदांच त्या देवाच्या राज्याची माऊल्य आमच्या जिवितांत रुतां करूंक सुमी आज आमकां पावणे दिता. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेष रितीन देवाची जाणवाय आनी कृपा आमच्या जिवितांत आमी मागून घेवया. आमचे सकी त्या देवाच्या राज्यासून भोग करून त्या देवाच्या राज्याच्या माऊल्यांक प्रकार ही आमची जिणी जियोंक आमची मनशास्कत काय आमकां सोडिना. सबार पावटी ह्या दिशेन जिवीत आमचें समकालां त्या सर्व संगती खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकां सामी आयती करया. आमचे उणें पणसकत काय आमी वळखून म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां ससनच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत, सोमिया काकुत, क्रिस्ता काकुत, क्रिस्ता काकुत, सोमिया काकुत, सोमिया काकुत. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा देवा आमच्या कणवळ्या बापा, आमचे वयलीं सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें आत्म्याक आनी कुडीक कसली चड कळ नासतना कुशाल मनान तुजी साकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जन्मायेच्या पुस्तकांतलें वाचप. जन्मायेंत एक आत्मो आसा. हो आत्मो बुदवंत, पवित्र, अप्रतीम, जिनस्वर, सूक्ष्म, सुडसुडीत, तीक्ष्ण, निर्मळ, नितळ, अखंड, दयाळ, चातुर, आडाव नजो आसलेलो, उपकारी मनशांक मोगाळ, थीर, सुरक्षीत, प्रशांत, सर पदवेदार, सर्वेक्षक आनी तो सर बुदवंत, निर्मळ आनी सूक्ष्म आत्म्यांनी व्यापक जावन आसा. कित्याक जन्मायेचें चलन सगळ्या चलना चड सुडसुडीत. ती इतली परिशुद्ध की सर वस्तूंनी ती भितर सरोन व्याप्ती करता. ती देवाचो पदवेचो स्वास, सर पदवेदाराचे महिमेंतलें शुद्ध वतप. देखून कसलेंच मेळ्ळें तिचे भितर रिगाणा. कित्याक ती सासणीक उसवाडाचें प्रतिबिंब, देवाचे पदवेचो खतनांतलो आरसो आनी ताच्या बरेपणाचो रूपकार. ती एकलीच जाल्यारी ती सगळें करूंक शकता.
आपूण बदल नासतना रावण ती संवसार नवसरता आनी स्वर संतती पर्यंत भाग्यवंत आत्म्या भितर रिगोवन देवाच्या इश्टांक आनी प्रवाद्यांक उपजयता. कित्याक जो जन्वये सांगता चियेता तासो मात्र देव मोग करता. ती सुर्या प्रास चड परजळीत सर नेकेत्रां प्रास श्रेश्ठ. उजवाडाक सर केल्यार तीस प्रथम स्थान घेता. कित्याक उजवाडा उपरांत रात येता पूण वायट जन्वायेचेर जैत व्हरूंक शकना. व्हड पदवेन ती पृथ्वेर शेकाणशेक पावता आनी सगळ्यो वस्तू बरे रितीन मांडून हाडटा. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुझे उतार सर्वेस्परा ससनाक बाळटा. तुझे उतर सर्वेस्परा ससनाक बाळटा. तुझे उतार सर्वेस्परा ससनाक बाळटा. सरकार ते सदां स्थिर रावता. तुझे विश्वासीपण सर्वेस्परा संततीचे संततेक बाळटा. तुवें रचलेल्या पृथ्वे बरी ते तीर आसा. श्लोक. तुझे उतर सर्वेस्परा ससनाक बाळटा. तुझ्या परमाना प्रमाणे सगळे आजुनी अस्तित्वांत आसा. कित्या सगळी रसनस तुजी साखरी करता. तुझे उतर गसतना उजवाड फंगता आनी सद्या काळाच्या मनशाक समजणी दिता. श्लोक. तुझे उतर सर्वेस्परा ससनाक बाळटा. तुझ्या मुखामळाचो परजळ तुझ्या साकराचेर पांकय आनी तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय. म्हजो जीव सांबाळ आनी हांव तुका वाखणतलो. तुज्या उपादेसा वरवीं म्हाका आदार मेळो. श्लोक. तुझे उतर सर्वेस्परा ससनाक बाळटा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. देवाचे राज्य केदळा येवचार आसा अशें म्हणून फारिजेवांनी जेजूक सवाल केल्ल्या वेळार तो तांकां जाप दिवन म्हणालो, देवाचें राज्य दोळ्यांक दिसचे बरी येना. वा पळय तें हांगा आसा आनी पळय तें थंय आसा म्हूण कोणी म्हण आसोना. कित्याक देवाचें राज्य तुमचे मदेंच आसा. उपरांत तो आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, मनशा पुताचो एक दीस पळोवंक तुमी आशेत येल्यात तसलो काळ येतलो पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. पळय तो हांगा आसा आनी पळय तो थंय आसा म्हणटले पूण तुमी भायर सरनाकात आनी तांच्या फाटल्यान धांवनाकात. जगलावणे मारतना जशें एक पोंतांत हावन आनी एक पोंत पर्यंत मळब थळथळटा तशें मनशापूत आपल्या दिसा दिश्टी पडटलो पूण ताचे पयलें ताणें जायतें सोसूंक आसा आनी हे संततेन ताका निराकरूंक आसा. देवाचे उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी आमच्या चलत्या जिवितांत जर तर एका मनशाक निर्दिश्ट संगत खंयसरी दाखोवंक आसा जाल्यार पयस तावन बोट जोखून आमी ताका ती वस्त वा तें जड वा त्यो संगती थंय आसात म्हणलें दाखयता. मळबार जर तर आमकां एक विशेश नखेत्र दिसलें जाल्यार खंडीत जावन तें आमी आमच्या दोळ्यांच्या दृश्टेन पळोवंक आनी एकल्याक तें दाखोवंक शकता. असल्या चिंतपानी मेतेर जावन फारिजेव जेजू कडेन देवाचें राज्य खंय आसा आमकां दाखय म्हूण विचारी लागले. निर्दिश्ट संगतींनी देवाचें राज्य विवरसूंक जेजू कडेन तांणी विचारलेल्या वेळार जेजू तांकां जाप दिवन सांगता, देवाचें राज्य हांगा आसा आनी थंय आसा म्हूण आमी सांगूंक शकना. बगार विशेष रितीन जेजू तांकां स्पश्ट करता की जर तर सर्गींची मौल्यां वा देवाच्या राज्याची मौल्यां जें कितें आसात
तुमी जियेल्यात जाल्यार तुमचे मदें तें सर्गीचें राज्य तुमकां अनुभव करूंक साध्य जातलें म्हणलें तो स्पश्ट करता. आनी आज आमकां हर एकल्याक ह्या वांजेलाचो नियाळ करता आसतना तेंचो आपोवणें दिता. आमी हर एक रितीन मुखार येवच्या संगतींक पळोवन रावचें न्हय. बगार आमच्या दिसपट्ट्या चालींत सर्गींच्या राज्याची मौल्यां जें कितें आमकां पवित्र पुस्तक शिकयता, जेजूचें मिसां विवरिता आनी इगर्ज माता आमकां हर एक आदेशा खाल जियोंक आपोवणें दिता, त्यो सर्व संगती आटापोनासचें जिवीत आमी जियेल्यार खंडीत जावन आमच्या जिवितान सर्गींचें राज्य ह्या संवसारांत अनुभव करूंक आमकां साध्य जाता. देखून हर एक आमच्या उणेपणाच्या अस्कतकायेच्या संगती मदें देवाच्या राज्याची मौल्यां शेगूण आमी जियोवच्याक जाणवाय आमकां दिल्या. आनी त्या जाणवायेंत एक आत्मो आसा. हर एक रितीन देवाचें हाजीरपण तो व्यक्त करता म्हणलें आयचें पयलें वाचप स्पश्ट करता. त्या आत्म्याचे सर्व शेगूण थंयसर विवरिल्यात आनी हर एक रितीन आमकां सासनीक जिवितांतय आमची दिश्ट कनसोवन आमचें जिवीत केंद्रीत करून सदांनीत देवाक मानता तसले जिणे जियोंक आमकां आपोवणें दिलां. त्या खातीर जाणवाय हर एक रितीन त्या आत्म्या मारिफांत आमकां जागयता, आपोवणें दिता आनी हर एक रितीन आमच्या जिवितांत ती सर्गींची मौल्यां जियोंक प्रेरण दिता. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हर एक रितीन आमकां देवान दिल्ल्या ह्या क्रिस्ती जिविता खातीर ताका अर्गां दिवया. हर एक रितीन आमचें उणेपण नेस्कत काय वेळा वेळा आमी सांडून सोम्या थंय फाटीं परतोवच्याक आमकां अवकाश दिल्ल्या खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. आनी सर्व रितींनी देवाच्या राज्याची मौल्यां आमच्या जिवितांत दिसपट्ट्या सालींत बगूंक अवकाश कर दिल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिता आसतना हर एक रितीन ताचे थंय आमची मोत केंद्रीत करूंक गरज असो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागोवन घेवया. आमेन. आबा बापा सर्गीच्या घेवुंडो घेवा रक्ता मासान क्रिस्ताच्या ते आमकां बदू पुण्या वायना संगी बापा जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या आदांतें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमच्यानी अख्ख्या पयसेच्या आदाबाक सर्विस्फोर म्हणून घेऊ. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कश्टा मरणाचो संभ्रम आमी चलयता. ही आमची बेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपडत्या जिवितान जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते भोबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशां कळ तुवें रचली, ताचे स्वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रसना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता.
Păvit, dălbaranțo servesc por tu. Sargani संसार भरला तुझ्या पै बाबा. ओम सर्गी तू काज, ओम सर्गी तू काज, सर्वेस पोराचे नावी येतात काज. ओम सर्गी तू काज, ओम सर्गी तू काज. बापा खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतो सोगूट परगटूया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता, आनी हे कालसिंतले पियेता. तितले पोटी तू वैभवान येस, आमी तुझे मरण परगडता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती, भगेवन जुजे तिचो पती, भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जोसेफ रेनार्ड मेट्स आनी एसव्हीडी मार्तिरां सांगाता सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमचीं पातकां मुगस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार.
सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशानत रेखटल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय कित्या राजवडकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयता आय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सगळे असो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलली आमी सर्व सुभागी सुमियात येवचे म्हाका पावना तुजे तुज्या उतरांत उतरांत म्हाका म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. जेजू तू ये काळजा तू ये पिडार करूंक तू ये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागीं ये तू वेगीं ये लागीं ये तू वेगीं ये. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दोशी केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचताव. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सर्गींचें बोळ खऱ्या मनान केल्ले साखरेन आमचे भितर बाळच्याक तुजो मोगाचो आत्मा आमच्या काळजणी घाल. उपकार आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. निमाणे गीत नंबर G2 560 आणि 8 पेज नंबर 68. जिनेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकतलो हांव गायनांनी. जिनेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. सोम्या सो स्पिरी ताणें दिल्ले खरी अर्गां स्तुती गावूं खंडीत म्हाका तांचे ना. सोम्या सो स्पिरी ताणें दिल्ले खरी अर्गां स्तुती गावूं खंडीत म्हाका तांचे ना. जिनयेच्या सदिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. जिनयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. मोगाळ पोता सोवे आंकवार मोरी आशीर्वाद दिवं आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन देव आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.